तो फाल्यां बीजेपीन जॉईन जाता आनी तुमी हांगसरले लिडर आहा बीजेपीचे, सो तुमी कशें पळयता? हय, म्हाकाय पक्षान सकाळी सांगलें की तेन्ना तुवें तांकां काम करचें पडटलें आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी, त्या खातीर म्हाका दिसता आयज सांज वेळार थंय आपले पणजे कार्यालयान सगळ्यांक आपयल्ले आनी ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक हो जो निर्णय घेतला तेंच्यांनी तो तेंच्यांनी डिनाय केलो आनी सगळे कार्यकर्ते त्या खातीर भायर सरले आनी भायर सरून कार्यकर्ते नाराज जाल्ले आसा. सो योग्य पद्दतीन कशें आसा, खंयचोय विशय जर करतले जाल्यार म्हाका दिसता पक्ष जो आमचो आसा, आमचो जो मुख्यमंत्री आसा, हेंच्यांनी सगळ्यांनी एक मतान तेन्ना आमकां हेजेर व्हरोन आमच्या बंगल्यार व्हरोन सांगलेलें की हांगा जे 30-40 कार्यकर्ते आहा, ह्या 40 कार्यकर्त्या भितर आमी एक कोण तरी कार्यकर्तो निवडटले जो आमचो उमेदवार आसतलो, भारतीय जनता पक्षाचो आसतलो. तेज्या भायलो आमी इम्पोर्ट केन्नाच करचे ना आनी जयेश साळगांवकर तर नाच ना अशें म्हणून सांगलेलें. आनी हें आमकां आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्लें. मुख्यमंत्री साळगांवा येयल्लो पळय जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाक, त्या वेळार अशेंच एक कॉर्नर मिटिंगेक तेणी सांगलेलें की आमी ह्या फारा जिल्हा पंचायतीचो कार्तिक कुंडेकर हा ताका निवडूंक जावो आनी फुडल्या फारा दिलीप भाईक आमी आमदार करपाक जावो आनी त्या खातीर तुमी मोठ्या प्रमाणात काम करपाची गरज आसा. म्हापश्या मिटींग आसली त्या मिटिंगेक सांगलेलें. ह्या सगळ्या मिटिंगेक सांगल्या नंतर हांव म्हणटा जर तुमकां जर आमी जे कार्यकर्ते साळगांव मतदारसंघातले आसा हे कार्यकर्ते खंय जर कमी पडटा अशें तुमकां जर दिसले जाल्यार तुमी कार्यकर्त्यांक पयलीं आफोवन व्हरोन समजोवंक जाय आसलें, समजोवन सांगूंक जाय आसलें की बाबा तुमी हांगा फिट नात, यू आर ऑल अनफीट. त्या खातीर आमी जयेश साळगांवकाराक ह्या पक्षान घेता. अरे तो केदार आसूं बेतींतलो, तेणी झगडे मारला मरे तेच्या वांगडा, ताणें ताका सतयला मरे. फोंडू आसूं फोंडूक सतयला मरे. हांगा आमचे पिलेंज पंचायतींतले जे पंच आसात पळय, जे सरपंच जाल्ले पळय, तांकां अक्षरशः तेणी सतन तांकां रडयल्या मरे. आनी हे कार्यकर्ते आमची पार्टी म्हणटा ह्या कार्यकर्त्यांनी ताका लागून काम करप आय थिंक दिस इज नॉट फेअर, नॉट एट ऑल फेअर. त्या खातीर आमी आमच्या जे थंय पणजे गेले सगळ्या कार्यकर्त्यांनी सांगलेलें आसा आमी सगळे जमोन आमी योग्य निर्णय घेतले. त्या खातीर आमी सगळे जमतले, सगळे आमचे कार्यकर्ते. आतां तर हांवें आयकलां की ही आमची कमिटी आहा ती बरखास्त केल्ली आसा. सो सगळे कार्यकर्ते जमतले आनी वी वील फायंड आउट अ वे ते कितें निर्णय घेतात, आमचे जे कार्यकर्ते निर्णय घेतात तेंच्या वांगडा हांव दिलीप परोळेकर म्हणून सदीत आसा आनी हेच्या फुडें तेंच्या बरोबर आसतलो. बट तुमचें कितें डिसिजन आसतलें, तुमी कितें घेतले? सी दिलीप परोळेकर 2 वेळा आमदार जालो, दिलीप परोळेकर मंत्री जालो. हो हांव हे सगळ्या कार्यकर्त्याच्या कुस्तारूच जालो आनी ते सगळे उलयतले पळय आनी सांगतले पळय आनी एक निर्णय घेतलो पळय, त्यांच्या निर्णयाक हो दिलीप परोळेकर बांदील आसतलो. तेंच्यांनी त्या मिटिंगाक अशेंय सांगून भायर सरले की आमी गरज पडल्यार तुमकां इंडिपेंडंट उबे करून जिखोवन हाडटले म्हणून. ना हो कशें हांगा थंयसर थोडे कार्यकर्ते आसले, थोडे कार्यकर्ते आसले. हांव म्हाका कितके आसले ते हांव आय वॉज ऑन द वे तेन्ना म्हाका तेन्ना कळ्ळें तेन्ना हांव परतो आयलो. पण म्हाका पूर्ण खात्री आसा की सगळ्या बुथाचे अध्यक्ष, सगळ्या मोर्चाचे अध्यक्ष, मोर्चा आमचे मंडळ हे सगळे एक जातले आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते ताका सांगतले की बाबा आमी हो निर्णय घेतला, आमी केला आनी तो निर्णय जे घेतात, जे आमचे कार्यकर्ते जो निर्णय घेता तो म्हाका मान्य आसतलो हें हांव परत तुमकां सांगता. पूण आतां कमिटी ऑलरेडी बरकास्ट केल्ल्या कारणान म्हणजे ते बूथ मेंबर उरतले प्रायमरी, पूण कमिटीन उरचे ना. पूण तांचो से कितलो उरतलो? ना से म्हणजे कितें आतां पक्षान तर तांकां काडून उडयले. सो पक्षाक कशें आसा, एखाद्या मेळाव्याक आफोवंक शकता पूण एखाद्या मंडळाची मिटींग कित्याक एखादो निर्णय घेवपाक जाय जाल्यार तांकां कशें सांगतले. दे आर नो मोर एक्झिक्युटीव मेंबर, दे आर नो मोर मंडळ समिती, दे आर नो मोर महिला मोर्चा, युवा मोर्चा आनी कोण. सो दे आर ओन्ली कार्यकर्ते. ते कार्यकर्ते नॉर्मल कार्यकर्ते, हे सगळे कार्यकर्ते जमतले आणि तो निर्णय योग्य ते घेतले आणि त्यांच्या बरोबर हांव आसतलो. पूण ही कमिटी बरखास्त केल्या ती बिकॉज कार्यकर्त्यांक जे साळगांवची एंट्री आवडूंक ना म्हणून. हय ऑफकोर्स तेंच्यांनी सांगला न्ही आमचेर अन्याय जाला म्हणून. आमकां पक्षान सांगलेलें की आमच्या भितरलोच एक कोण तरी कार्यकर्तो निवडटले आमी आनी ताका कॅन्डिडेट करतले म्हणून. हें डिस्कस करिनासतना तेंच्यांनी ऑलरेडी तें सांगपाक फाल्यां तुमी या म्हणून सांगपाक आयज तांकां आपयल्ले. हें म्हाका दिसता योग्य न्हू. पक्षान तांकां आमी जर आवडूंक नासलो न्हू जाल्यार पक्षान तांकां कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय आसलें, सांगूंक जाय आसलें, सन्मानूंक जाय आसलें आनी मागीर तो निर्णय सांगूंक जाय आसलो आमचो.
पण तुमची त्यांचं कितें आहा तो? तुमची सगळ्यांचे आतां जे नाराज आहा पळय तेंचे कोण एक वेगळो कॅन्डिडेट आसतलो बीजेपी सोडून? बीजेपीचो कॅन्डिडेट आमचो आतां जो फाल्यां एंट्री करता पळय तो आसतलो आनी बाकीचे सगळे नाराज कार्यकर्ते न्हू आख्खो मतदारसंघ हो आमी जे सगळे कार्यकर्ते आहा पळय तेंच्या बरोबर आसतलो हे डेफिनेटली आतांच सांगता तुका आनी ते कार्यकर्ते जो निर्णय घेता तो योग्य निर्णय आसतलो आनी तो निर्णय घेवन आमी फुडें वयतले सगळे जाण हो तो निर्णय आमकां केन्ना पर्यंत जावं शकता? पळया न्ही आतां कार्यकर्ते खूब जाणांनी फोन केल्या फोनाफोनी करीत आहा कार्यकर्ते कितकेच उदर्शन येवन गेले ते निर्णय ते येतले आमचे सिनियर जे दुसरे कार्यकर्ते आहा ते येतले आनी सगळे बसून आमी निर्णय घेवन तुमकांय कळयतले तुमकांय सांगतले. पण हितून तुम्ही परत रिकॉन्टेस्ट करतले इलेक्शन जर कार्यकर्ते हांवें रिकॉन्टेस्ट करप काय ना करप हो प्रश्न ना जे आमचे कार्यकर्ते थारयता पळय दॅट इज इम्पॉर्टंट आनी दॅट वील बी द फायनल. जर कार्यकर्त्यांनी म्हटले तुमकां पार्टींतल्यान रिजायन जाय म्हणून तुम्ही रेडी आसतले? तो निर्णय तुमकां सांगला त्या प्रमाणे योग्य टायमार योग्य निर्णय घेवप हो आतांच जाल्लो आसा आनी तुमकांय सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी फुडें वयतले. फाल्यां जेन्ना जयेश साळगांवकर जॉईन जातले बीजेपीन तुमकां दिसता तेन्ना क्रावड आसतलो सालिगांवचो? तुम्ही वयतले? ना हांव वयचो ना कित्याक म्हाजी इच्छा ना हांव ह्या कार्यकर्त्या बरोबर आसा. हांव कार्यकर्त्यांक फाल्यां सकाळीं विचारतलो बाबा सांजचे कार्यक्रमाक वचप काय कितें तेंच्यांनी ते कार्यकर्ते तर रेडी ना ते ना म्हणून तर ते तांकां थंयच्यान उठोवन सगळे येयल्ले आसा जाल्यार हितूर प्रश्न येना. जे कार्यकर्ते फाल्यां परवां केन्ना तरी मिटींग जातली त्या मिटींगेन जो निर्णय जाता पळय तो योग्य निर्णय जातलो आनी तो घेवन फुडें वयतले आमी.